प्रितीच्या भावनेनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 11वी चीट 47 to 54 पर्यंत. आनी ह्या दिसांनी आमी शिवर्तमान जेन्ना वाचता आमकां कळटा की जेजू ह्या धर्मशास्त्र्यांक फारिझियांक खरेंच बरी कडक उतरां दिता. आनी आयज तो धर्मशास्त्र्यांक एकदम कडक उतरां दिता. कित्याक हे धर्मशास्त्री जे तांकां एक काम दिल्लें एक देवाचें उतर, देवाचो कायदो सजमून लोकांक सजमून दिवपाक, ते हें काम करनासले. ते फकत आपल्याचेंच पळयताले. ते तांकां कोण तांकां पयशे दिता, कोण तांकां बरें करता, ताजे उपरांत तेजो कायदो आहलो ते ताजी सजमणी आहा तांचे उपरांत ते दिताले. कित्याक ते आपलो फायदो कितें जातलो तो. आनी जो लोक तांकां कितें दिवंक पावनासले तांकां खूब त्रास करताले. आनी जेजू म्हणूंक लागलो, हांव बरो गवंडी, तुमी जावन आसा मेळ्ळे. आनी ह्या वेळार हांव नासतना तुमी हे लोकांक म्हणटालो तुमी सगळे मेळ्ळे, पूण तुमकां खरेंच एक बरो गवंडी ना. कित्याक हे धर्मशास्त्री आनी हे फारिझियो जे देवान तांकां काम दिल्लें खरेंच लोकांक सजमणी दिवपाक देवाच्या उतराची कायद्याची ते काम करनासले. ते फकत आपल्या फायद्याक पळयताले. आनी आयज 52 वडींची जो एकदम कडक उतरां ह्या धर्मशास्त्रांक म्हणटा. तो म्हणटा, धर्मशास्त्रांनो कोटा तुमचें. कित्याक जाणवायची चावी तुमी घेवन गेल्यात, तुमी भितर सरूंक नात, ते सरूंक नात. आनी भितर सरूंक सोडटालीं तांकां तुमी भितर सरूंक दिवंक ना. आनी भितर सरूंक सोडटालीं तांकांय तुमी भितर सरूंक दिवंक ना. भाव भयणीनो, ही जी उतरां जेजू म्हणटा, आमी थोडो वेळ आमी नियाल करीत जाल्यार ही एकदम कडक उतरां. आमचें सासणाचें जिवीत जें आमी भोगूंक पावतले हें फकतूच जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता. जेजू ह्या संवसारान येयलो, खुर्सार आमचे पासत मेलो. खुर्सार जें मरण ताणें घेतलें आपल्या कुडीन, जें मरण ताजें जालें, तें मरण ताजें न्हय, तें आमचें मरण. कित्याक आमी पातकी, आमी वायट सगळें आदारलां. पूण आमच्या मोगा पासत आमकां सरवण दिवपा पासत जेजून आमचो जागो घेतलो आनी खुर्सार आमचे पासत मेलो. आनी आतां जेन्ना आमी खरेंच जेजून केलां आमचे पासत, खुर्सार आपलें रगत भारोयलां, जेन्ना तें जें केलां जेजू आमच्या पासत आमी ताचेर बावरता, ताच्या उतराचेर बावरता, आमचें खरेंच जिवीत आमचें ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलयता. आमी खरेंच तें उतर पाळटा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत. खरेंच आमी देवाचे जेजूचे पाटलावदार जातात. खरेंच आमी देवाची भुरगीं जाता. आनी भाव भयणीनो, हें करून तें करून आमकां केन्नाच आमकां सरवण मेळोंक जायना. आनी देखून जेन्ना हे धर्मशास्त्री फारिझियो तेन्ना जेजूच्या टायमार आहले, ते फकत आपल्याचेच पळयताले. ह्या वेळार खरोच आमकां आमचें पळोवपाक न्हय, हें देवाचें उतर आमकां बरे भाशेन सजमोवपाक. कित्याक मोगान सजमलें हें उदर तेन्नाच आमी सजमतले की आमचें सासणाचें जिवीत जें आसा आमकां भोगूंक जाय देवा बरोबर, जेजू बरोबर. आनी ती सजमणी आमकां बरे भाशेन मेळोवपाक आमी तें कसलेंच दुसरेंच सांगपाक कितें आमकां आमी हें केलें आमकां हें करूंक जाय, आमकां कसलीच गरज ना करपाक. आमकां फकत जेजूचेर बावर दवरपाची गरज आसा, ताच्या उतराचेर बावर दवरपाची गरज आसा. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सजमता तेन्नाच आमकां ह्या जाणवायची चावी जी आसा, देवाच्या जाणवायची चावी आमकां मेळटा. जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करता, गरज आमकां ही सजमणी मेळोवपाक आनी दुसऱ्या लोकांक सांगपाक. जेन्ना आमकां ह्या देवाच्या जाणवायची चावी हा, पूण आमी ती सजमना आनी आमी सगळें दुसरें सांगता, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, हें देवस्पण, तें देवस्पण, तेन्ना आमी खरेंच दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक दिवंक आमी दिनान. आमी लोकांक भितर सोडपाक दिना आमी. कित्याक आमी दुसऱ्यांक सांगता
जे आमच्या आमच्या आम- आम- आमच्या आमच्या मनान आमी सजमल्यान आमी कितें सजमल्यान जेजू कितें म्हणटा तें आमी तें सदांच तेंच आसूंक जाय. जें जेजू म्हणटा, जेजू आमकां सजमयता आनी आमी जें सजमता पवित्र आत्म्या उदेशी तें एकूच आसूंक जाय. आमी एक सजमलें, जेजू एक म्हणटा आनी आमी कितें दुसऱ्यांक कितें सांगलें तेन्ना आमी ती जाणवायची चावी घेता पूण आमी दुसऱ्यांक भितर सरपाक जेजूच्या राजान दिना. आयज जेन्ना ह्या शिवर्थनांचेर आमी नियाळ कोत्ता, खरेंच आमी ह्या उतराचेर नियाळ करुया. धर्मशास्त्रा भाशेन, फारिजियां भाशेन आमी सगळ्या जाग्यार वचून दुसऱ्यांक शर्मा दिवपाक आमचें काम न्हय. आमकां फकत मोगान चलपाक आनी लोकांक खरेंच सत्य की जेजू आमचे पासत मेलो, जेजून आमकां साल्वासांव दिलें, आमकां सोडवण दिली आनी आतां जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता आमी जेजूच्या राज्यान, देवाच्या राज्यान भितर सरता आनी आमी जेन्ना तें उतर पाळटा खरेंच आमकां सगळें देवाचें बरें आनी सासणाचें जिवीत फावो जाता. आयज जेन्ना हे शिवर्थनाचेर नियाळ करता हें देवाचें उतर आमी करूंक आमी थाराय घेवया आनी खरेंच दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमचे फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.